मामलेदारांची नित्याची म्हत्वाची कामां आडकून उरतात म्हूण वेंचणुकेच्या कामाक स्वतंत्र मामलेदार नेमपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। मामलेदारां कडेन आशिल्ल्यो मुणकार केशी वर्सांची वर्सां तडीक लागनात म्हूण विधानसभेंत विशय बरोच तापलो। तेन्ना येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजानी जाप दिली। सरकारान कांय मामलेदारां कडेन हेंच काम सोंपोवचें, तांकां आनी वेंचणूक सर्वे सारकेलीं कामां लावची न्ही अशी मागणी पांडुरंग मडकयकार धरून कांय आमदारांनी केली। गोंयभरांत मेळून वेगवेगळ्या मामलेदारां कडेन सध्या 1200 मुणकार केशी आसात। केसी डिसायड जाल्ल्यो सुद्दां लोक जेन्ना परचेजीसाक एप्लिकेशन घालतात त्या वेळार त्यो केसी सुद्दां पेंडिंग कित्याक उरता? जेन्ना केस एक डिक्लेअर जाली मुणकार म्हणून ती केस परचेज करपाक पेंडिंग उरपाक जायना चड तेंप, कारण ऑलरेडी डिसायड जाल्ली आसता तो मुणकार म्हणून। तरी सुद्दां ह्यो केसी पेंडिंग उरता अंडर सेक्शन 16(1) त्यो उरपाक जायना हें करून परचेजीस। सगळी कारणां कितें आहा पळय ती दिल्ली आहा। पेंडन्सी कित्या खातीर उरता पळय त्यो मामलादार तुजी सगळी कामां करता, इलेक्शन करता, सेन्सस करता, रेशन कार्डा करता, रेजिडेंट सर्टिफिकेट करता, इन्कम सर्टिफिकेट करता, कितें करना तें म्हाका विचार। तितून ताका हें काम करपा जाय, ज्युडिशियल काम करपा जाय, ताका फुरसतूच गावना। त्या खातीर हे स्पेशल ह्यो केसी डील करपाक तुमी स्पेशल मामलेदार त्याच कामाक दवरपाचो, त्या मामलेदाराक दुसऱ्या कामाक वापरूं नाका। इलेक्शन सेलाच्या बेसिस आमी सरकारा कडेन म्हणजे इलेक्शन डिपार्टमेंटा कडेन उलयता आमी आनी वील ट्राय टू रिजॉल्व दिस इश्यू एज अर्ली एज पॉसिबल। आमी सेपरेट स्टाफूच धरपाक सोदता इलेक्शन अर्ली एज पॉसिबल केन्ना, बिकॉज इट इज व्हेरी मच रिफ्लेक्टिंग ऑन द केसीस दॅट आर गोइंग टू बी डिस्पोज्ड बाय मामलेदार। नॉर्मल वर्किंग एफेक्ट जाता, हे सगळे जाण आमी जाणा, हितून कांय हे सोदून काडपाची गरज ना। सो गिव अ टाइम फ्रेम। सरकाराच्या मनान आहा की 40 मतदारसंघांक डेडिकेटेड जॉईंट मामलेदार आसतले आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह मामलेदार वेगळे आसतले। हो विचार सरकाराच्या तकलेन आहा, पूण हो इम्प्लिमेंट करपाक कितको टायम लागतलो म्हाज्यान सांगपा जायना। पूण तो म्हणटा पळय तो स्पीकर जर जाताले 6 म्हयन्यांनी करूं शकता आमी। शिक्षण खात्याच्या कारभारांत एकार एक घोळ जायतच आसा। खात्यान मुळाव्या शाळांनी मराठी शिक्षक जाय म्हूण पेपरांनी दिल्ले जायरातींत उमेदवारांक कोंकणीचें ज्ञान आवश्यक जाल्यार मराठीचें ज्ञान आसल्यार बरें अशें म्हणलां। मराठी शिक्षकांक मराठीचें ज्ञान आसल्यार बरें हाचो अर्थ समजूंक नाशिल्ल्यान सध्या अर्ज करूंक सोदतल्यांचें कोफुसांव जालां। खात्याच्या अधिकाऱ्याच्या लक्षांत चूक आतां आयल्या। बेरेस्तारच्या दिसाळ्यांनी शिक्षण खात्यान ही जायरात दिल्या। ही पळयात ती जायरात। तातूंत 143 मुळाव्या शाळांत मराठी शिक्षक जाय म्हूण अर्ज मागयल्यात। तेच जायरातीत शिक्षणीक पात्रताय मागल्या, तातूंत कोंकणीचें ज्ञान गरजेचें अशें म्हणलां। मात मराठीचें ज्ञान खंय आसल्यार बरें। जे शिक्षक मराठींतल्यान शिकयतले तांचे कडेन शिक्षण खातें कोंकणी ज्ञान गरजेचें आनी मराठी ज्ञान आसल्यार बरें अशें कशें मागपाक शकता? शिक्षणीक पात्रताय मागतना खात्यान उमेदवारान 10वी वा 12वेंत मराठी विशय घेतिल्लो आसपाक जाय अशें स्पश्ट केलां। शिक्षण खात्याचे चुकीक लागून कितलेशेच नाका आशिल्ले उमेदवार अर्ज भरपाक शकता आनी तातूंतल्यान आनीक घोळ जावं येता। आमी ही गजाल शिक्षण खात्याचो उपसंचालक अनिल पवाराक विचारली। तो म्हणटा, जायरात दितना चूक जाल्या हें मान्य। अर्ज आयले की ते फावो तशे वेचून काडटले अशें पवार म्हणटा। अर्ज आयले की ते फावो तशे वेचून काडले तरी चुकीच्या जाहिरातीक लागून खरें येवंक जाय आशिल्ल्या त्या उमेदवारांची दिशाभूल जातली आनी ते अर्जूच करूंक पावचे ना। तांचें कितें? पणजेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार। कुचेले उबारपा आशिल्ल्या म्हापशें पालिकेच्या कोयरावेलो प्रकल्पाचें काम बिरेस्तारा थंयच्या लोकांनी बंद उडयलें। हो प्रकल्प येवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। नगराध्यक्ष सुधीर कांदोळकारान बुधवारा ह्या कामाचो बुन्यादीचो फातर बसयल्लो। हो प्रोजेक्ट आमी कदापीच कशें करूंक दिवचे ना। हायकोर्टाची ऑर्डर आसा ही खरी, म्हणून आमी ह्या गांवान आमी प्रोजेक्ट आमकां भितर उडयल्या उपकारता, आमकां कापल्या उपकारता, पूण हो प्रोजेक्ट आमी करूंक दिवचे ना। कारण दत्ताचें देवूळ आसा, तेवढें रामदासाचें देवूळ आसा, शाळा आसा, घर आसा, आनी हें जें पळय हो प्रकल्प आसा ताका दिसाक 50 टन जाय त्या मशिनाक 50 टन खंयचो हाडटले? आमच्या म्हापशेचो 5 जाल्यार 6 टन जाता, म्हणजे नॉर्थाचो येवचो पडलो। हांव येवच्या पयलीं गार्बेज प्लांटाचो हे जाल्लो, म्हाका इतली कांय खबर नासली। हांव येवच्या पयलींच हो रेडी जाल्लो। जेन्ना हांव इलेक्ट जावन गेले आनी जेन्ना ह्यो प्रकल्पाचे पॉयंट येयलो तेन्ना म्हाजो पयलो हें जालो की हेजेर हांव ऑब्जेक्शन हाडटलें म्हणून। हेजे पळय कितें केलां ते 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीक त्रास हे।
एक म्हापसा कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि एक थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी. कारण हांगासरल्यान ही बाउंड्री जाली शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि आमचे जशें हांगाल्यान 1 किलोमिटर वयतकूच थिवीम कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता. सो सगळ्यांक हो त्रास. तर तिनूय आमदारांनी मेळून कितें तो विचार करपाचो आणि हेचेर कितें तरी तोडगो काडपाचो तेंच्यांनी. सुविन कन्स्ट्रक्शन हे कंपनीक गेल्लो आसा आणि आयज तेचो आमी मुहूर्त करून आयच्यान हे कामाक स्टार्ट केल्ले आहा. ह्याच बरोबर हांगा जे कंपाउंडाचे सराउंडींग आहा थंयसर काही झाडांचे प्लांटेशन जातले. मडगांव पालिकेची सध्या अतिक्रमणा आड कारवाय चलता. पालिका अधिकाऱ्यांनी बिरेस्तारा आखे वाठारांतले बेकायदेशीर गाडे काढले. मडगांव पालिकेचो नवो मुख्य अधिकारी श्रीनाथ कोठाळेन दिल्ल्या आदेशा प्रमाण ही कारवाय चालूच उरतली अशें पालिकेचे निरीक्षकान सांगलां. ह्या चीफ ऑफिसरान केन्नाच जप्त करूना, फायन मारात यार. पूण हो चीफ ऑफिसर जो आमचे येयला श्रीनाथ, तेणी स्ट्रिक्टली मॉर्निंग जाय इलिगल आहा ते काडात, कंपल्सरी काडात. खंय इलिगल काडटा आनी कोण तुमकां आडयता वा कोणाचें तुमकां ऑब्जेक्शन येता वा हेच्या मदीं कोण तुका आडमे हाडटा काय वा पॉलिटिकल लोक मदीं येता काय ना ते आपल्याकूय पळोवपाक जाय. आनी हे इलिगल वाडला ताका फकत तुमकां आमी जबाबदार धरतले, म्युन्सिपालिटी इन्स्पेक्टरार धरतले. अशें तरेन पेपरार डिक्लेअर केल्लेले आहा. जर आमी जबाबदार ना पूण एकटो इन्स्पेक्टर ना, सगळे ऑफिसर आहात. त्या प्रमाणे आमी हांगा प्रत्येक टायमार इलिगल कितें काडलें आमी फाटले शेडे काडून गेले जेवण विकता म्हणून. पूण ते लायसन आमी पयलींच्यान आमचे एप्लाय केलें. हेंच्यांनी 2 वर्सां पयलीं लायसन एप्लाय केल्लेलें 6-7 जाणांनी. तेजे भितर फकत उमेश आनी नरवंडे एका दोगांचूय म्युन्सिपालिटी कॉन्स्टिट्युएन्सी लायसन दिल्या. ते तेंचे बरोबरूच आसलेले पूण तेंचे रिजेक्ट केले. आतां 7 गाड्या आहात, 6-7 गाड्या आहात ते इलिगल आहा कंप्लिटली. ताका लायसन ना आनी कसले तरी ताका लेटर ना म्युन्सिपालिटी तेंच्यान एप्लाय केलेले आहा. आतां हे फकत गाडे काडले. आतां सामकें म्हाज्या एरिये भितर ते शॉपाचे भायर दवरलेले आहा. म्हाजे पुलीस म्हाजे कडेन आसात. ते हांव सानपर्यंत इलिगल म्हाज्या एरिया भितर कितले आहा ते हांव काडपाक सुरवात करता. हे गाडयेत काडून हांव रावना, गाड्या व्हरून दवरता आनी मागीर फुडल्या कामाक हांव लागता. आतां ते शॉपा भायर एन्क्रोचमेंट जाल्लेले आहा तेंच्या खातीर. आतां ह्या एरिया केल्या म्हाज्या पावर हावस खारेबान रोड आणि केपे रोड आणि नावेळे रोड हे माझ्या अंडर येतात. त्या त्या बी शॉपा भायर कोण कितें दवरतात तांकां आमी सांगून पुरो जाल्ले आतां माल हाडपाचो चालू केला. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.